आयच्या एक्स फॅक्टर सिरीजांत कळंगुटे आणि कुठ्ठाळेचो आमदार. कळंगुटेचो आदलो आमदार म्हणटा कांय लोक राजकारणाचो धंदो करतात. आपणे तशें केन्नाच केल्लें ना. Politics was not my business, unlike some other people. थोडेंचे पॉलिटिक्स बिझनेस झालेले आमचे स्वतःच बिझनेस झाले आणि थ्रू दॅट बिझनेस आय वॉज डुईंग पॉलिटिक्स. आधी म्हणला तुवें आमच्या हॉटेलात सगळे आमचे गव्हर्मेंट उडोवंक जावं गव्हर्मेंट घडोवंक जावं आमच्या हॉटेलार येताले जेयताले खाताले वयताले. पार्टीन म्हाका कांय दिवं ना पयशे. आमी तरी पार्टीक लागून पयशे म्हणले. सो आतां म्हाजे बिझनेस चलयता आनी बारीक केन्नाय सोशल इश्यूज येयले तेन्ना हांव प्रेसाचेर येता आनी म्हाजो आवाज उठयता. आय वील बी विथ द इंडिया ग्रुप INDI पळय आहा त्या ग्रुपा वर. कित्याक BJPन कितें केलेलें आसा, नोकऱ्यो ना हें ना, कम्युनलिझम पळय चड जाला. देर इज नो डेव्हलपमेंट, ओन्ली कम्युनलायज करून करून वोटाक येवपाचें आहा. सो आय वील बी विथ एनीथिंग दॅट इज अगेन्स्ट द BJP. कुठ्ठाळेचे आदले आमदार एलिना म्हणटा गोंयच्या बऱ्याक आवाज काडपी उमेदवाराक तेंको. When somebody tells me, Madam Mashi, you're पळोवंक कितें जाता, म्हाका घरांत रावंक जायना. म्हाका धांव मारूंक शें दिसता पळोवपाक कितें जालां तें आनी कशें कशें हांवें लोकांक आदार दिवचो. And this is what I am doing. I, along with many others, okay, we have been very busy on the tracks because the South Western Railway double track is a definite plan to destroy South Goa. As far as the Lok Sabha election is concerned, I hope that candidates that have a deep-rooted love for Goa and a love for the people of Goa, those are the candidates that should win. सध्या समाजकार्यात बिझी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.